नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। बायणा दर्यादेगेवेली 50 बेकायदेशीर बांधकामां मोडली। गोय जमीन बांधकाम प्रतिबंधात्मक कायद्याखाला कारवाय। सरकार राजकारण करता म्हणून लोकांचो आरोप। शेनवारा दवरिल्ली जीसीएची बसका दोतोर साळकारान केली रद्द। चेतनाक परत केलो सचिव। कोर्टाचो साळकार गटाक धपको। 2/3 मतां असल्यारूच कारवाय। चेतनाचेर करपाचो आदेश। अल्पसंख्याकांक शिक्षणीक संस्था मनयतली योगा। डायोसेसन सोसायटी मनयतली योग दीस सोमारा। आयतारा गोयभर शाळांनी योगाच्यो कार्यावळी। तीन दिसांसावन सेगीत पडपी पावसाचो गोयभर सांवर। झाडां पडून घरांचे लुकसाण। पेडण्या नुस्तेकारांच्यो व्हडयो गेल्यो व्हांवून। 3 दीस उरतलो पावसाचो नेट। बीजेपी मोगो मदलो वाद चडार। कूळ मुणकार कायद्यांतल्या दुरुस्तीचेर मोगोचो फेरविचार। सुरिनाच्या खात्यान काडिल्लो एंट्री फीचो आदेश गोंयकारांचेर लादचो न्हय, मोगोचीच मागणी। आणि ब्राझीलाचो स्ट्रायकर विक्टर सिमोस जालो एफसी गोवन। अणभवी विक्टरा कडल्यान गोलांच्या पावसाची कूच जिखोक आस्त। खबरो विस्तारान। बायणा दर्यादेगेर आशिल्ली 50 बेकायदेशीर बांधकामां शेनवारा मोडली। दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ल्या आदेशा वेल्यान ही बांधकामां मोडली। बांधकामां मोडपा आड हे लोक जिल्लो कोर्टात गेल्यात, मात तांकां अंतरीम थाकाय मेळूंक ना। बांधकामां गोंय जमीन बांधकाम प्रतिबंधात्मक कायद्याखाला ही बांधकामां मोडल्यात। सरकार लोकांच्या घरांचेर राजकारण करता म्हणून थंयचे लोक बोवाळ मारतात। जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत शेनवारा बायणा दर्यादेगेवेली 50 बेकायदेशीर बांधकामां सरकारी अधिकाऱ्यांनी मोडली। ह्या वेळार मोठो पुलीस फोर्स घाल्लो। अतिरिक्त जिल्लोधिकारी आनी उपजिल्लोधिकारी सुवातेर आसले। बांधकामां गोंय जमीन बांधकाम प्रतिबंधात्मक कायद्याखाला मोडल्यात। It was 50 houses which were to be demolished. We have demolished them peacefully without any resistance. Whatever is illegal in the due course of time, after the cases are over, it will be demolished. बांधकामां मोडपा विशीं कसलीच नोटीस दिवंक ना। सरकार राजकारण करता म्हूण लोक म्हणटात। आणि खंयचो कायदो लावन ते तोडटा आमकां कांयच खबर ना। पुलिस फोर्स लायता इलीगल। दिस इज अ डर्टी पॉलिटिक्स व्हाट द बीजेपी गवर्नमेंट इज डूइंग। छोटा छोटा बच्चा लोग को लेके किधर जाने का अभी हम लोग को देख रहे हो। अभी हम लोग तो पैसा देने वाला का करता बोलता नहीं, हम लोग तो पैसा नहीं दिया। सगळे आता कोर्ट असताना हे मोठा प्लेयर कसली नाही दिया। सगळे फायरिंग करून उडापाचे सगळा कुडापाचे घरा किदा उडयता। धोकादायक वाठारांत आशिल्ली बायणाची 203 घरां मोडपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो। उपरांत तातूंतले 50 घरकार जिल्लो कोर्टान गेल्ले। तांची केस शेनवारा जिल्लो कोर्टान सुनावणेक आयली। घरां मोडली म्हूण सरकारी वकिलान कोर्टाक सांगलें, पूण घरवाल्यांचो आदोगाद म्हणटा अजून लेखी कांयच मेळूंक ना। बांदकामां मोडपाचेर अंतरीम थाकाय दिवपा विशींची फुडली सुनावणी 1 जुलयाक जातली, पूण ही बांदकामां शेनवाराच मोडली। I could not get official confirmation. Now case is fit for arguments on temporary injunction on 1st July. So far there is nothing, there is no record which has come to us what has happened at the site. So it is premature to say anything as regards to the execution done by the government of Goa. 203तले उरिल्ले 153 घरकार हायकोर्टान गेल्ले। हायकोर्टान बांदकामां मोडपाचो आदलो आदेश रद्द केल्लो। 1995 वर्सा पयलीं सावन बायणा रावता म्हूण पुरावे आसल्यार तांकां जिल्लोधिकाऱ्या कडेन 23 जूनाक दावो करपाची संद हायकोर्टान याचिकादारांक दिल्ली। प्रुडंटा खातीर दिशान परब आनी सावियो डायस। चेतन देसाय कॅम्पा कडच्यान सुरक्षेचो धोको आशिल्ल्याचें कारण दिवन दोतोर साळकारान शेनवारा दनपारा जावपी जीसीएच्या वेवस्थापकीय समितीची बसका घेतलीच ना। ही बसका रद्द करून कांय मिनटां भितर जीसीएच्या अध्यक्षान चेतनाक परत सचिव म्हणून नेमलो। हो जिल्लो सत्र न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचो परिणाम। सचिव चेतन देसाय काडचे पयलीं 2/3 बहुमत सिद्ध करचें म्हूण कोर्टान अध्यक्ष शेखर सरकाराक सांगिल्लें, मात सरकारा कडेन सध्या जीसीएत इतलें संख्याबळ ना। गोंय क्रिकेट संघटनेच्या अंतर्गत राजकारणात शेनवारा कितलेशेच बदल जाले।
पणजे जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान जीसीएचो वेंचणूक आयुक्त ND अगरवालाक कसलीच कारवाय करूं नाका म्हूण आदेश दिलो. साळकार कॅम्पाक आनीक एक धपको बसलो. चेतन देसायाक सचिव पदावेल्यान काडचे पयलीं अध्यक्ष साळकारान 2/3 बहुमत सिद्ध करचें म्हूण कोर्टान सांगलें. शेनवारा 3 जावपी जीसीएच्या बसकेचो नियाळ घेवपाकूय कोर्टान ऑब्झर्वर नेमिल्लो. पूण अध्यक्षान ईमेल करून बसका फुडें धुकल्ली. ताणें देसाय गटा कडल्यान सुरक्षेचो धोको आशिल्ल्याचें कारण दिलें. The court had said that to remove Chetan Desai, they would require 2/3 majority. But none of them turned up since they don't have the 2/3 majority. And they sent the mail at the last minute, that is at 2:45 or something like that, saying that the meeting is cancelled. And I don't know how early one can cancel the meeting because President doesn't have such powers to cancel the meeting. चेतन देसायान रोखडोच सगळे जीसीए वांगड्यांक ईमेल केलो. तातूंत चेतन देसायाक संघटनेचो सचिव म्हूण परत नेमलो. डॉक्टर साळकार इतले यू-टर्न कित्याक घेता असो प्रस्न चेतन देसायान विचारलो. There was second mail saying that Chetan Desai is reinstated. So this has become a circus now, comedy circus. Which in the mail he said Chetan Desai has been reinstated. And Sudhin Kamath is the first joint secretary, which he has no powers to appoint unless he has 2/3 majority. He cannot appoint or remove. But then he is doing these illegal things in so many weeks by now, and this has reached the limit. प्रुडंटान अध्यक्ष शेखर साळकाराक गाठलो. साळकार म्हणटा चेतनाच्या गटा कडल्यान सुरक्षेचो धोको जाव येता म्हूण आपणे बसका फुडें धुकल्ली. पळयात दोतोर साळकाराचो आर्ग्युमेंट. साळकार म्हणटा सुरक्षेचो धोको आशिल्ल्यान बसका धुकल्ल्या फुडें. चेतनाक सचिव करप सोडून आपले कडेन आनी पर्याय नासलो. चेतनाक तात्पुरतो सचिव म्हूण नेमला. कोर्टाक ह्या गजालींची म्हायती सोमारा दितलो. इतले मजगतीं जीसीएच्या अध्यक्षा आड निलंबीत क्लबांच्या याचिकेचेर कोर्ट सोमारा सुनावणी घेतले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी देवेंद्र गांवकार. गोंयांत अल्पसंख्याक संस्था संवसारीक योग दीस मनयतली. पूण डायोसेसन सोसायटीच्या शिक्षणीक संस्थांनी सोमारा संवसारीक योगा दीस निमतान कार्यावळी घेवपाचें थारायलां. आयतारा सक्तीन योगा दीस मनोवपाचेर गोंयच्या क्रिश्चन अल्पसंख्याक फुडाऱ्यांनी प्रस्न केल्लो. ते उपरांत सरकारान योग दीस सक्तीचो ना म्हूण सांगिल्लें. उरिल्ल्यो शाळा आयतारा गोंयभर हो दीस मनयतलो. गोंयचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान संवसारीक योग दीस आयतारा सक्तीचो ना आनी अल्पसंख्याक शिक्षणीक संस्थांक योग दीस शेनवारा वा सोमाराय मनोवपाची परवानगी दिल्ली. योग दिसाच्या कार्यावळीन 80 शिक्षणीक संस्थांतले सुमार 40,000 भुरगे वांटेकार जातले. डायोसेसन सोसायटीची स्कूल सोमारा योग कार्यावळ घेतले. There was a little problem because we have got Catholic students, teachers, staff members who has to fulfill that Sunday obligation. So we contacted many people and finally we got in touch with our Honorable CM. And he was kind enough to tell us that it was not compulsory, but it was, we could have celebrated on Saturday or on Monday. We assured him that we want to celebrate it and all our institutions will be celebrating on Monday so that they get enough time to prepare and have it on Monday after the Sunday. Now I'm glad that it is being celebrated internationally. So I hope everybody will get benefit out of it. शिक्षण खात्यान योग दिसाच्या कार्यावळीच्या फोटो आनी रिपोर्ट धाडपाचो आदेश शाळांक दिला. इतले मजगती आयुष मंत्रालयान योग दिसाच्या कार्यावळीन लोकांनी मोठ्या संख्येन वांटो घेवचो सगळ्या तरेन तयारी केल्या. योग दिसाच्या कार्यावळीन वांटेकार जावन ताचो लाभ घेयात असो SMS सध्या आयुष मंत्रालया कडल्यान मोबायलांचेर येतात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट नवाज शेख. घेऊया एक विराम.